आयज नोवेनाचो 7वो दीस मान्योत आग्नेत आपल्या जिविताचे कार्य आत्मिकताय नियाळून संस्थेन जियेलो. जेन्ना आमी एकामेकाचे चितान आयकता तेन्ना आमकां दुसऱ्यांचो अनुभव मेळटा. आमच्या तशेंच हेरांच्या जिवितान देवाच्या आत्म्याची गोड्डिता पळयता तेन्ना आमच्यो चुक्यो आनी आमची असोक्ताय मानून घेता आनी आमी कितेंय करूंक वो निर्णय घेवंक वेताना देवाच्या आत्म्यांक आमकां आदार दिवंक विनयता. मानेवंत आग्नेलाची आत्मिकताय उचल्या पावंड्यावेली आसली. ताणें आपल्या शेगुनी जिवितांतल्यान क्रिस्ताचो दोम सगल्यांक फाकयलो. जंय राग वसतालो थंय ताणें मोग वंपलो. ताच्या फिरगोस्कारा मदें दुस्मानकाय चलताली. तांकां बापणाच्या एकवटांत जिवंक शिकयलें आनी तांची किजिलां जोगडी इश्टागोतीच्या उज्यान लासून उडयली. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची इंतेसावा जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता जलसियो पेरेरा कुरपा वाडो. फामिलीक बरी भलायकी मागता रॉक डिकॉस्टा. बिझनसांत बरो यश मागता सिल्वेरा फिशरीज आगासाई. भुरग्याचे बरे भलायकी पासत आनी देवाचे बेसांवां मागता सोनिया आल्बुकेर नावेली. फामिलीक बरी भलायकी मागता लॉरेन्स फेर्नांडीस आगासाई. फामिलीक बरी भलायकी मागता मारिया रॉड्रिगीस शोरांव. जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता जॉयल मॉरिस कुंकोली. फ्लाविया फेर्नांडीस बरी भलायकी मागता हेलेना कांदोली. पॉल डायस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता सोकोरीन डायस बाती. भुरग्याचे बरे भलायकी पासत बरी नोकरी आनी फ्लारिया भुरग्याचे देण्या पासत मागता लुडोविना मिनेझीस वास्को. आजच्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक रोमार आयल्या कुरका. रुजार सायबिणीची फिरगोस्कारां आनी तांचो पादविगार पाद्री बेंजामीन विक्टोरिया ताच्या इंतेसावां पासत आमी ह्या मिसांत मागुया. रुचून गया परमेश्वरा वाकडा
बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वाम्याचे येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकबोट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो. आयज नोवेनाचो 7वो दीस. आयचो विशय मानिवंत आग्नेल आपले कार्य आत्मिकतायेन नियाळटालो. मानिवंत आग्नेल आमच्या जिविताक एक नमुनो जावंक आमच्या जिविताची यात्रेक आत्मिकतायेन चलूंक आमकां शिकयता. ही यात्रा करतना भावार्थान आमी जागृत जावंक आनी पवित्र आत्मो दाखयता ती वाट आमी चलूंक आमी फिकीर घेवंक जाय. जेन्ना आमी पवित्र आत्मो दाखयता ते वाटेर चलतल्यांव तेन्नाच की आमचे निर्णय फलादीक जातले. ह्या मिसाचे भेटेंत ही कृपा आमकां मागून घेवया. आयचो दीस खेरीत भाशेन पिडेवंत आनी निराशीत जाल्ल्या खातीर भेटयला. तांणी आपले कोश्टां दुखांनी जेजूचे कुर्साचे नदर मारून गोठाय घेवंक तांकां बापाचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. प्रदुशा बाबा भणीनो इस्कोलपणां आमच्या मनान धरून जायत्या घडीतांनी आमी आत्मिकतायेन आमचे जिविताचें पयण करूंक चुकल्यां देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणे मागूंक तयार जावया. आनी बाबाची काकलुती कुलो मारून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाब भणीनो म्हजो ज्ञान उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत भाग्यो सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. ओगेपणांत आमची मागणी आमच्यो गरजो बाबाक आमी उबारुया. करीतपणी सगळ्या पिडेवंतां खातीर ह्या मिसांत आमी जेजूची पेखवणी तांकां मागुया. प्रार्थुया. सोर बोलिश्ट देवा आमच्या मोगाळ बाबा तुज्या पुतान आमच्या कोस्ट आपणाचेर घेवन कोश्टाचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडेन कोस्तवतल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखीन आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणिकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी. ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. बागीवंत सुवावाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानू देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करता अशें कोण म्हणत पूण आपल्या भावाचो द्वेस करीत जाल्यार
हो मनीस फोटकिरो. आपणाक दिश्टी पडटा त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना त्या देवाचो तो मोग कसो करतलो. खरें आमी ताचे कडची आज्ञा घेतल्या ती ही, जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करचो. जो कोण जेजू अभिशिक्त म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत. आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण हे खुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक. आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जोल्न दिला ताणें संवसाराचेर जोयत व्हेला. संवसाराचेर आमी जोयत व्हेला तें हें आमचो भावार्थ. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सगलीं म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. तुज्या मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो. तांचो जीव ताच्या दोळ्यां मुखार भोव मोलादीक. तांबोन आसतना ताचे खातीर मागणी चोडटलीं. दीसभर ताचेर आशिर्वाद मागतलीं. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सदां काल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रितुमेचीं सगलीं कुळां ताका लागून आपूण सदैव म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सगलीं आमी उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, unis noi solia vorbim, iar jogan cibo asemos, eva donat neuta, naco ciu posta, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, Sorbespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. Luca pormone Gesù Cristace शुभ वर्तमान. Moima तुका सोम्या. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिलिया परत गेलो
आनी ताची किर्ती आख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाझारेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयल्लें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलोल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कोवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलोल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेगीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं ती माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेसू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान्ये. वाकाळी तुका क्रिस्ता. प्रदुशा बाबा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्मांचो विशय असो वेता. मान्यवंत पाद आग्नेल आपलें कार्य आत्मीकतायेन नियाळटालो. मान्यवंत पाद आग्नेलान देवाक आपल्या जिविताचो मास केल्लो. आपलो वावर तो पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन फुडें व्हरतालो आनी जंय जंय तो आपलो गवडीक वावर करतालो थंय थंय ताणें आपल्या शेगुणी जिवितांतल्यान कातोल्क भावार्थाचो परमळ फांकयलोलो अशें ताच्या जिविताचेर सांगतात. ज्या फिरगोजकारां मदें जंय झगडीं दुस्मानकाय वसताली थंयसर मान्यवंत पाद आग्नेलान भावपणाचें आनी इश्टागतीचें नातें घडून हाडलें. जंय राग वसतालो थंयसर ताणें मोग वोंपलो. शांतीच्या काळजाचो जावन झगडीं किजिलां चलतालीं थंयसर समजिकाय आनी एकवट घडोवंक तो वावुरलो आनी हें सगळें करूंक ताका पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळें. जेजूचें मिसांव आत्मीकतायेन फुडें व्हरूंक तो बारी वावुरलो आनी आज तो देवाक मानवलो. हेंच ताच्या आत्म्याच्या उजवाडान जेजूचें आनी पवित्र सभेचें मिसांव फुडें व्हरूंक आयचो सेवा धर्म तुका आनी म्हाका आपयता. आयचें पयलें वाचप बागयोन जुआंवाचे चिडींतलें काडलां. बागयोन जुआंव आमकां उगडास करता देवान पयलो आमचो मोग केला. कित्याक देव म्हणल्यार मोग आनी जो कोण म्हणटा हांव देवाचो मोग करता पूण पेल्याचो मोग करूंक पावना हो भाव भयणीचो दुवेस करता तो मनीस फटकीर अशें बागयोन जुआंव म्हणटा. जरी तो दिसत्या भाव भयणीचो मोग करूंक तुज्या लागीं घडो ना दिसोन आसलेल्या देवाचो तूं कसो मोग करतलोय. आनी फुडें उलोवन तोच आमकां उगडास करता. जेजून आमकां एक आज्ञा दिल्या, देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावा भयणांचोय मोग करूंक जाय. देवाचो मोग करता आनी पेल्याचो मोग करता, भाव भयणाचो मोग करता तितलीं देवाचीं भुरगीं म्हूण बागयोन जुआंव आमकां उगडास करता. देवाचीं भुरगीं कशीं जिवंक आयचें पयलें वाचप आमकां सगल्यांक आपयता. आमच्या मुखार एक आव्हान मांडटा. आतांच आयकल्ल्या शुभ वर्तमानांत जेजू इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक उसयतना ताका हीं उतरां थंयसर मेळटात. सुरेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक आनी जुलुमांक सांपडलोल्यांक सोडोवंक आनी कुरपेचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी जीं उतरां ताणें वाचलीं इसायास प्रवाद्याची ती आपले सवें शार्ती पावल्यान म्हूण
जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां उगडास करता. प्रितीशा बाबा भयणीनो, बावतिस्माच्या संस्कारान आमी जेजूच्या वावरांत एके तरेन मिसळ जाल्या. जेजूच्या कार्यांत आमकां वांटो मेळ्ळलो आसा. थ्रू बॅप्टिजम वी पार्टिसिपेट इन द ट्रिपल मिशन ऑफ क्रायस्ट. जेजूच्या याज्ञीकपणान, प्रवादीकपणान आनी रायपणान आमकां वांटो मेळ्ळलो आसा. ती रावणी संस्कारान होच पवित्र आत्मो आमकां दिवन बोरतेन हो आत्मो आमकां मेळ्ळा आनी होच आत्मो आमचे भितर आपलो वावर करीत आसा. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, मान्यवंत पाद आग्नेलान ह्याच पवित्र आत्म्यांक तो उक्तो रावलो आनी आपले प्रवादीक मिसांव जेजूच्या मोळ्यान ताणें फुडें व्हरूंक तो बारी वावुरलो. असलोच उर्बेवंत जाबाब जो मान्यवंत पाद आग्नेलान देवाक दिलो, तसलोच जाबाब दिवंक आयचो सेवादोर तुका आनी म्हाका आपयता. तर पयले सुवातेर आज आमी कितें करची गरज आसा? पयले सुवातेर पवित्र आत्मो आमकां सुचयता, त्या सुचोवण्यांक आमी चीत दिवची गरज आसा. पवित्र आत्मो पवित्र सभेच्या शिकवणेंतल्यान, पवित्र सभेच्या वडिलांतल्यान आमच्या लागीं उलयता. देवाच्या उतरांतल्यान, जिव्या उतरांतल्यान तो आपलो संदेश आमकां पावतो करता. त्या खातीर हो पवित्र आत्मो पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक पवित्र उतरांतल्यान आमच्या लागीं उलयता. तो संदेश आमच्या काळजाच्या कानांनी आमी आयकुची गरज आसा. आनी त्या खातीर देव आमच्या लागीं उलयता. हो पवित्र आत्मो आमकां सुचयता. ताचे सुचोवणेक आमी उक्ती रावुया. ह्या दिसांनी रोमा शारांत एक सिनट चलता, बिस्माचें सिनट चलता. थंयसर पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन जायतीं नवेपण आमकां जेजूक अदीक लागीं सरूंक, देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत करूंक जायते निर्णय घेतले. जायती भासाभास थंयसर चलता. थंयसर पवित्र आत्म्यांक उलो करून ताचे सुचनांक ते आयकतात. आमी वी आर द सिनडल चर्च, आमी पिलग्रीम चर्च पवित्र आत्म्यांक सदांच उक्ती रावूंक आनी ताच्या सुचोवणे प्रमाणे तो आमकां दाखयता ती वाट धरून आमचें प्रवादीक कार्य फुडें व्हरूंक आमकां आदार दी म्हूण मान्यवंत पाद आग्नेलाक मुखार घालून पयले सुवातेर ह्या पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक आमकां उक्ती, खालती आनी ल्हानवीक कोर म्हूण मागुया. दुसरे सुवातेर मान्यवंत पाद आग्नेल आज आमकां एक देख, एक नमुनो जे सुवातेर ज्या फिरगोजांनी तो वावुरतालो, फिरगोजकारां मदें दुस्पट आसली, वेगळोचार आसलो, दुस्मानकाय आसली, थंयसर मोग शिंपडावंक, एकामेका सोबे संवाद करूंक, एकामेकाक समजूंक, इश्टागोतीन आनी भावपणान जिवंक ताणें आपलें प्रवादीक कार्य बेस बरे तरेन पाडलें. आमकां तर बावतिस्मांतल्यान जेजूच्या त्रियेक मिसावांत वांटो मेळ्ळा. आमकां हें जेजूचें प्रवादीक कार्य फुडें व्हरूंक आनी हे प्रवादीक कार्याचे गवाय जावंक आमकां मान्यवंत पाद आग्नेल एक देख दाखयता. आज आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या समुदायांचेर, आमच्या फिरगोजांचेर, आमच्या घराब्यांचेर नदर मारली जाल्यार जायते तरेची दुस्मानकाय, वर्सांची दुस्मानकाय गोडेक आज आमी घेवन जियेता. आमकां नोवेनां जाय, फेस्तां जाय, पोरबो जाय, पूण आमचें जिवीत तशेंच. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज तर आमी पाद आग्नेलाक मान दिवंक ह्या पवित्र दोंगरार आयल्या. ताच्या कडेन आमी मागता जाल्यार आमच्या जिविताची वागणूक नवी करुया. दुस्मानकायो आमी सांबाळून दवरल्यात, जी दुर्ग आमी बांदून दवरल्यात ती मोडून एकवटाची, इश्टागोतेची, भावपणाची भावार्थी आमकां कर म्हूण मान्यवंत पाद आग्नेलाक मुखार घालून आमचें प्रवादीक कार्य जंय आमी वावुरता, जंय आमी आसा, जंय आमचो वावर करता, थंयसर आमचें प्रवादीक कार्य आमी बोरतेन जिवंक आनी आमचो खासगी जबाब देवाक दिवंक. दुसरे सुवातेर ह्या मिसान पाद आग्नेल आमकां मान्यवंत पाद आग्नेल आमकां एक देख आनी एक आदार जावंक. आनी तिसरे सुवातेर जो जेजू आमकां मोगाची आज्ञा शिकयता, देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमकां आपयता, जे सुवातेर दुस्मानकाय आसा थंयसर मोग शिंपडावंक आमकां उलो करता, तो जेजू थोड्याच वेळान ह्या आल्ताराचेर उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आजीर जातलो. ह्या जेजून आमकां एक वाट दाखयल्या. पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन तो जियेलो. ह्याच पवित्र आत्म्यांक आमी उक्ती रावुया. आमचे मदें आसलेलो भेदभाव सोंपोवया. भावपणाची, एकचाराची पावलां मारुया आनी त्याच जेजूचें बळ घेवन ताच्या प्रवादीक कार्यांत आमकांय वांटो दी म्हूण ह्या मिसान बापा लागीं, बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक बळ, कृपा आनी आदार आमकां मागून घेवया.
सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार थोडी आमची मागणी पवित्र सभेच्यो गरजो बाबार्थान आनी विस्वासान बाबाक आमी उबारुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. मानिमोत आग्नेलाची आत्मीक प्रेरणा घेवन आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी सगल्या फुडाऱ्यांनी आनी भोव करून पिलार संस्थेच्या सगल्या वांगड्यांनी दुसऱ्यांची सेवा करतना आपली जबाबदारी सुफळायेन पाळूंक आनी आमचे आत्मीक दायज सांबाळूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे मदल्या गरजेवंतांक आमी उगडास करता. तांच्यो अडचण्यो आनी पयस जावंक तांकां आदार मेळूंक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक आदार दिवंक आमचे कोणवाळेचे हात उदारपणी तांकां पावंक निर्मी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ह्या मिसांत भाग घेवंक जायतीं आमची पिडेन आनी दुखांत कश्टवतलीं भाव भयणी हाजीर आसात. बापान तांचे सोवें आपली दया दाखोवंक तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सगल्या पिडेवंतांक आदार दितलीं आमची भाव भयणां भोव करून दोतोर नर्सी आनी हेर गोरचीं जीं तांचो जोटणायेन परामूस करतात तांणी सेवे चाकरेचे मोनान हो वावर करूंक तांकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मानिमोत आग्नेलाचे सांत कोरोना खातीर आमची कालती मागणी बापाक उबारुया. आत्मीक सेवा करतना ताणें भावार्थाचे आनी सेवेचें दायज दवरलां. ताजे मजतीन आमी आमच्या समाजांत सेवे चाकरेचे जावंक आमकां प्रेरणा मेळूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बाबा मोगाळा बाबार्थान आनी विस्वासान आमची मागणी आमच्यो गरजो तुज्या मुखार आमी उबारल्यात. दोयेन ते आयकून घे आनी गरज ते आमकां सगल्यांक जें आमी मागलां आनी मागूंक ना तें आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
मोशा बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानदा दोसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मयणेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव दयाळ बाबा, आमच्या जिविताची दरेक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात. ह्या बलिदानांत जेजूच्या कोश्टा मरणा बरोबर पिडेंत आसलोल्या आमच्या बाबा भयणीचे कोश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयला, तसोच तांकां मेळ्ळोल्या भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूंक ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळसांव उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा, सोर काली आनी सोर वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, आमच्या ओसोक्त विनाशी स्वयंभाग तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आदार दिलोय. पूण सोडवण आमा मनशांची आमचे सारके एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलोली इश्टागूत तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद मनशाक परतून सोडली. ही येवजण तुज्या मोगाची, तातूंत अदीक परजोळटा मोहिमा तुजी. देखून त्या जेजू उदेशी देवदूताचो सगलो दोलबार संतोशान भरून तुजे मुखार तुका वाखाणटा वयर सरकार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची इसोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बासोत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यांनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बासोत आनी समेस्त मनशां बासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sumia Jesu tuझे मरण आमी समोरता. Tuझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता. बाबा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर भिदाव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्वरा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप आमच्या गुंवडी बापा आनी सगळ्या यादिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पूर जोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची पिडेवंत बाबा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दोता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बाबा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. मान्यवंत पादाग्नेलान आपलें प्रवादीक कार्य बेस बरे तरेन पाडलें. तो जियेलो. आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक उक्ती रावून देव पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या लागीं उलयता तें आमी आयकूंक आनी जेजूच्या प्रवादीक कार्यान जावं आमच्या घरांत, शाळेंत, फिरगोशेंत, समुदायेंत, समाजांत आनी घरांत आमकां जिवंक आदार दी म्हूण त्याच जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो करून मागुया. आमच्या बाबा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयाल करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाचनोत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. होच तो जेजू पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन जियेलो. होच तो जेजू मोगाची आज्ञा जिवंक आमकां आपयता आनी बोडान भरता. ह्या ताच्या मोगाच्या जेवणान आमी वांटो घेता तितली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
सगळ्यांक आमकां काळजी तुझी सारकी निर्मळ कर सगळ्या घोडे मोगाळ तुझो जेजू उपकार कर सगळ्यांक आमकां काळजी तुझी सारकी निर्मळ कर सगळ्या घोडे मोगाळ तुझो जेजू उपकार कर मोगाळ जेजू यो तुयो बाबा भयणीक भेटूंक यो काळजांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें मोलूंक यो गोठाय तुजी दितूंक दी बुजवून आमकां हाड तुजी सोदोस तुजो आमकां दी आबोग इतली भलायकी गोठाय तुजी दितूंक दी बुजवून आमकां हाड तुजी सोदोस तुजो आमकां दी आबोग इतली भलायकी गोडीभर आमचे दोळे धांपून जेजू आमच्या काळजांत आयलेलो आसा म्हणटकूच ताचेशी आमी उलोवया ताका दिनवासूया ताका वाखाणुया उबी रावया प्रार्थुया कोणवळ्या बाबा पिडे शिडे वेळार तूंच आमचो तीर आसरो ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलोले आमच्या बाबा भयणींक तुज्या मोगाचें बळ दाखय आनी तुजे सासायेन बरीं जावन तुज्या बावाडत्यांच्या जोम्यान ती तुका वाखाणूंक पावोंक जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन बसूया प्रितीच्या भाव भयणांनो तुमचो उनुनीत बाबार्थ आनी मानेवंत आग्नेला सवे तुमची भक्ती पळोवन आमी संतोस्तांव आनी आमचें एकूच मागणें की तुमी जें कितें हांगा सर मागूंक येतात तें तुमकां बेगीनूच मेळोंक मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन आनी जायते आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर पडूंक आमी मागता आयच्या मिसांत वांटो घेतिल्ल्या कुर्का आमच्या शेजाऱ्याकूच हो गांव आसा रुजार सायबिनीच्या फिरगोजकारांक आनी तांच्या पादविकाराक पाद्री बेंजामीन विक्टोरिया जाणें आयचे मीस मुखेल यादनीक तो आसलो तांकां आमी दिनवासतांव रोमार काडून तुमी ह्या पिलारच्या दोंगरार आयली म्हूण आनी माचयेर कांदोलेचो बोरवाशाच्या सायबिणीच्या इगोर्जेंतलो कूर आसा पाद्री मिलाग्रीश ताकाय आमी हांगासर येवकार दिता आनी मानेवंत आग्नेलाचो आशिर्वाद तुमच्या वावराचेर तशेंच तुमच्या फिरगोजेचेर आमी मागता मानेवंत आग्नेलाची सासाय तुमी घेतल्या तुमचे सगळे आवडे आनी गरजो पूर्ण जावं म्हूण आमी मागता कांय कळोवण्यो
पिडेस्तांचेर मागणें आयज ह्या मिसा उपरांत ह्या माटवांतूच आसतलें. 10:30 मीस पिडेस्तांक भेटयला म्हणटकूच आमकां हो जागो तयार करूंक जाय आनी त्या खातीर 9:15 मीस इगोर्जेन जातलें. तर कोणूय 9:15 मिसाक आयिल्ले आसात फाटल्यान तुमी इगोर्जेंत वचून बसूंक जाता. आनी हांगासर फक्त मिसा उपरांत पिडेवंतांचेर मागणें आसतलें आनी त्या उपरांत आमी ह्या माटवाची तयारी करतले सगल्या पिडेवंतांक हांगासर बसूंक. एक नवी ऑडिओ CD मानेवंत पाद्र आग्नेल आमच्या इश्टा उजवाडाक हाडल्या. बँड स्टँडांत ती विक्रेक आसा. आमच्या पिलारचे संस्थेन पाद्री जातल्यांक स्पॉन्सर करूंक सोदतात जाल्यार बर्सस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून तुमी मेळचें. 2024 वर्साच्यो कोंकणी बायबल डायरी विक्रेक आसात. बरोचबोर इंग्लिजूय बायबल डायरी विक्रेक आसात. तुमच्यांनी त्यो बँड स्टँडांत ना तर पुस्तक शाळेच्या भायर विक्रेक घेवंक जातात. वारड्यांचो इश्ट पत्राची वर्गणी तशेंच नवें सुस्क्रिसांव करूंक जाय आनी तेच परी फादर आग्नेलोज कॉल हें इंग्लिशीन म्हयनाळें जें आमी छापता ताचें सुस्क्रिसांव कोणाक भरूंक जाय वो तें घेवंक जाय तर तुमी आमच्या ऑफिसाचे भायर एक ल्हानसो माटो घातला थंयसर फारीक करूंक जाता. रिचा बाब भयणानो आयज सकाळच्या 12:30 मीस पिडेस्तां आनी जाणट्यां खातीर. मिसा पयलीं पिडेस्तांक कुमसारां आसतलीं. कुमसारां करूंक जाय ताणीं बेगीन येवचें. पिडेस्तांक जाणट्यांक सोडूंक येतल्या मोटरांक माटवाशी येवंक मेळटलें. हांगा व्हीलचॅराची सुविधा आसतली. व्हॉलंटियर तुमचे सेवेक आसतले. ह्या मिसा उपरांत पवित्र साक्रामेंताची भोजणी, पवित्र तेलाची माकणी आनी डेलिव्हरन्स आसतलें. दोनपारच्या सुमार 12 ही आखी विधी सोंपतली. तेच परी आयज राती मानेवंत आग्नेलाच्या सांतकर्णा पासत मागूंक आनी आमच्या उत्मीक नवसरणेक ह्या माटवांत नायट विजील आसतलें. रातचे 9 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता. हे विजील चलयतलो ब्रदर एडमंड, एसोसिएशन ऑफ क्रुजेडर्स फॉर जीजस आनी मॅरी हांचो पंगड. आनी ह्या सांत कॉर्नाक भेटयल्ल्या एका नायट विजिलाक तुमी सगळ्यांनी येवचें म्हूण आमचे आवडे आनी आमचें आमंत्रण. मानेवंत आग्नेला उदेशी मेळ्ळलो एक उपकार हांव वाचता. SP कार्दोज आजोसी तावन बरयता. हांव मानेवंत आग्नेलाची भोक्तीन सदांच आस्कार सुस्कार काडटाली. म्हज्या एकल्याच पुताक शिकयल्या उपरांत नोकरी मेळोंक. ह्या वर्साच्या जुनांत म्हज्या पुतान ॲशलीन बोटीर वचपाक मुंबय वचून कुर्स केलो. हांव पिलार सिमिनारींत काम करता म्हणटकूच दर ब्रेस्ताराक म्हज्या कामा पयलीं हांव म्हज्या पुता पासत मानेवंत आग्नेला लागीं नोवेनाच्या मिसाक येवन मागतालीं. कुर्स सोंपल्या उपरांत पुतान ऑगस्ट म्हयन्यांत ऑनलायन इंटरव्यू दिलो आनी तो रोखडोच सिलेक्ट जालो. ओतुंबराच्या 17वेर कंपनीची ईमेल आयली विजा मारूंक मुंबय वच म्हूण. बोटीर चडपाची तारीखूय दिली ओतुंबराची 24वी. पूण ओतुंबराचे 24चे पयलीं पुताच्या हातांत विजा येवंकूच ना. तर आतां विजा विथड्रॉ करची पडली. ही सगळी खबर आयकून हांव एकदम निराशी जाली. ताची आवय कशी. पूण बाबाड सोडूंक ना. म्हजी मागणी पुता पासत हांवें मानेवंत आग्नेलाच्या मुजतीन चालूच दवरली. आतां अजाप म्हटल्यार कंपनीन आतां स्पानियांक बोटीर चडपाक नवी तारीख दिली आनी ती तारीख ह्या नोव्हेंबराच्या 21वेर. ह्या पावटी तर विजा आयिल्लीच आसा आनी आतां जुस्तूच नोव्हेंबराच्या 20वेर जो जावन आसा मानेवंत आग्नेलाच्या पुण्यातिथीचो दीस नवे नोकरेक आपली वियाज म्हजो पूत गोवा टू कटार आनी उपरांत इस्पानियांक विमानान म्हजो पूत सुरू करतलो. हांव मानेवंत आग्नेलाक काळ सांतावन दिन वाचता शेकी म्हज्या पुताक फावो तसली नोकरी मेळ्ळी म्हूण. मानेवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांत म्हूण परगटूंक हांव मागतां. प्रितीच्या भाव भयणानो, असल्यांनी सोबार उपकार मागूंक उडे तुमी ह्या दोंगरार आयिल्ले आसात. कोणाक भुरगीं नात, कोणाक बरी भलायकी ना, वो जिवितांत सांगाती मेळना. हे सगळे तुमचे उपकार आमी आतां देवाक उबारतले. सगळीं तुमी उबी रावात.
म्हज्या दोनी बाजूनी स्क्रिनीचेर हे मागणें आमी घालता तर तुमी व्हडल्या ताळ्यान म्हज्या सांगाता उपकार मेळूंक हे मागणें म्हणचे तुमच्या काळजाच्या उमाळांनी व्हरोन देवा फुड्यान पाद आग्नेलान तुमची मागणी व्हरची म्हूण मागात. सांगाता म्हणुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी उत्सऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान थावन मागता. तशेंच जाता मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतभरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार आतां तुमच्यो सगळ्यो गरजो देवा फुडें मांडात. एक खुणा कोशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी परत एकदा व्हडल्या आवाजान मानेवंत आग्नेलाक बागीवंताचो मान मेळूंक मागुया. सांगाता. ओगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवंत आग्नेल विनंती कर आमचे पासून. उगडास करता. पिडवंताचेर मागणें ह्या माटवांतूच आसतलें. ज्या कोणाक हें मागणें जाय तांणी फुडें येवंक जाता. आनी आतां निमणें गीत जावचे आदीं आमी सगळीं तकळी बागावया. आमचो यादनीक आमचेर शेवटाचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. वचून यात आत्मीकतायेन पवित्र आत्मेचे स्फूर्तीक उक्ती रावून पवित्र सोबेचें जेजूचें कार्य मिसां फुडें व्हरूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. एवांजेल रोजार पिडीवंताचेर मागणी आमी कोत्तेल्या. मातशें फुडें येवचें म्हूण आमी मागता. पिडीवंताची रोजार जांकां करूंक जाय मातशें फुडें येवची.
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नावी सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. मोगाळ इश्टानू, आमचो सगल्यांचोच अणभव तो जिवितांत जायते वयर सकल आसा. कितल्या तुफानांनी आमी बुडलेलीं आसात, कितले कोश्ट जिवितांत आयिल्ले आसात, कितलीं दुयेंसां आमकां पळोवची पडटा. आनी हें सगलें जेन्ना जिवितांत येता, कितले आमी हालता न्हय काय, कितले आमच्या जिवितांत भिरांत येता न्हय काय. आयज जेजू इश्टानू, हीच भिरांत पयस करून तुका आनी म्हाका गोठाय दिवंक सोदता, तुका आनी म्हाका आशिर्वाद दिवंक सोदता. हे वेळार देवाचें उतर आमी आयकुया. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. माती वापर म्हणून जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. दोंगरावेलो देंवल्या उपरांत लोकांची उरपोंज्यो ताच्या फाटल्यान गेलो. हांव चिंतूच एका कोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, होय, म्हाका जाय, नितळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोणांतलो नितळ जालो. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें. एका कोडकाराक जेजू हात लायता. कोणाचे पिळेंत आसलेल्या मनशाची सावळी लेगीत पडल्यार शुद्ध करूंक, शुद्ध जावंक तांकां न्हांवचें पडटालें. कोण फुटलेलो मनीस गांवांत पुऱ्यान आयल्यार कापीण घेवन येवंक पडटालें. मेळो मनीस करून ती कापीण वाजयत. असल्या मनशाक जेजू हात लायता, पेखोवणी दिता. आ जेजू तुकाय 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 म्हाकाय आपलो हात विस्तारून, हात लावन आमकांय पेखोवणी दिता. त्या जेजूचेर आमचो भावार्थ आमी तीर मजबूत करुया. आमच्या जिवितांत जे आयिल्लें आसा, आमचे कोश्ट, आमचे प्रश्न, आमची इदेसांवां, आमच्यो गरजो, आमची दुयेंसां, ही सगळीं इश्टानू भावार्थान जेजूच्या हातान घालुया. आनी आमकां सगल्यांक आशिर्वादान बुरमुळोन आमची मान भागोवन ह्या एवांजल मागण्यांत, पिडेवंताच्या रोजारांत आमी भाग घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिडेवंत बाबा भयणाचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकीची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कोश्टां दुखांत ती तुजेर बावार धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे परी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सोबियाची शांती, मोग आनी पेखोवणी तुमचे सवी आसूं. आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. हांगा गर्दी आसा म्हणटकूच आमी पवित्र उदक तुमी भायर सरतना मारतले. तर 4 पाद्री थंयसर आसतले फाटल्यान. सुशेगाद तुमी भायर सरचे तेन्ना आमी पवित्र उदक मारतले.